म्हादयच्या संदर्भातली सुरवातीक 2002 ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत जालें आनी आमचे मुख्यमंत्री त्या वेळार सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आसले आनी त्या वेळार सादारण कर्नाटका म्हादयचें उदक जें आसा तें मलप्रभान डायवर्ट करपाचो तेंच्यांनी सुरवात करताले। अशा वेळाचेर पयली कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक आमचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी केंद्राक केली आनी त्यानंतर मागीर एक ट्रिब्युनल हें स्थापन करचो असो थंय निर्णय जालो। 2006 तांच्यांनी इलिगली उदक डायवर्ट करपाक कर्नाटकान सुरवात केली। त्या वेळार काँग्रेसचें सरकार गोंयांत आसलें आनी त्या वेळार तांच्यांनी तातूंत जे फायल करपाक जाय कंप्लेंट, ही कंप्लेंट फायल करता आसतना तातूंतली जी क्लॉजां ही आमच्या मुख्यमंत्र्यान तेजी सांगली ती सायटीक काडून ते फायल केलें। कारण आमी ह्या संदर्भातले आमी सुरवाती पासून म्हादयच्या विशयाचेर भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर आसा आनी ताका लागून ज्या ज्या वेळाचेर ते हें करतात अशा वेळाचेर पूर्णपणे लिगल फिल्डाचेर आमचे सरकार जें आसा हें पूर्णपणे तांकां अपोज करत आसा। सोल्युशन म्हळ्यार तुका सांगलें न्ही की पळय सोल्युशन एखाद्या हाचेर कोर्टान ताका योग्य तो न्याय मेळटलो अशें आनी पूर्णपणे आमी आमचे मुख्यमंत्री आमच्या लिडरशीप कडेन प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा। तांच्या कडेन भितर पॉलिटिकल हातूंतल्यान राजकीय पंडित दबाव करता तेजेर कितें अशें जावचें ना। आमी पूर्णपणे सर्व हाचेर आपल्या न्यायालयाचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान बेस्ट आमकां पूर्णपणे न्याय मेळटलो। ताच्या डायरेक्शनान तेजे उपरांत म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल सेटअप जालो। त्याने 2018 अवॉर्ड पास केलो। अवॉर्ड पास केल्या उपरांत जेन्ना जेन्ना कर्नाटकान कंटेम्प्ट केल्लो आसा वॉटरीचो त्याच्या विरुद्ध आमी जावं ते त्या टायमार जेन्ना ट्रायब्युनला मुखार केसी आशिल्लो तेन्ना ट्रायब्युनला मुखार आमी आमचे एप्लिकेशन्स फायल केल्ले आसात। तेजेर तेंचे डायरेक्शन्स आसात ट्रायब्युनलाच्यो। सुप्रीम कोर्टा मुखार आमी गेल्ले आसात। अवॉर्ड जो आसा तो सुप्रीम कोर्टा मुखार चॅलेंज केल्लो आसा। आयज जेन्ना कंटेम्प्ट परत एक फावट होच कर्नाटक सरकार करता आनी कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट करता त्याच्या विरुद्ध आयज कंटेम्प्ट पिटिशन परत सुप्रीम कोर्टा मुखार फायल केल्लें आसा। सो जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली आसा आनी जेन्ना कोर्टाच्या संबंधांतल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आसात तेन्ना म्हाका अशें दिसता की आमी कोण कितें उलयलो कसो उलयलो हेजे परस सुद्दां हातूंतल्यान जशें ताणें म्हटलें की आमकां सोल्युशना कडेन सगळ्या एकठांय मुखार वचपाक जाय आनी त्या खातीर सरकार जितल्या गंभीरपणान काम करता आनी म्हणून ही वॉज रायट इनफ टू से की गव्हर्मेंट हाजे संबंधान मुख्यमंत्री सांगपाक शकता आनी मुख्यमंत्र्यान हाजे संबंधांतलो कंप्लीट स्टेटमेंट जो आसा हो सगळ्या गोंयच्या जनते मुखार दवरलेलो आसा की कितें करपाक सोदतात ते। कारण शेवटी कायद्याचें जर पालन करपाक जाय हेच्या खातीर जे झगडे हेच्या खातीर जे एक कायद्याच्या चौकटी भितर रावन जर काम करपाक जाय ते काम करपाचें आमी करीत आसा आनी करीत आयिल्ले आसा आनी हेचे मुखारय जर गरज पडली करत रावतले। पूण तेजे खातीर म्हणून म्हाका अशें दिसता की येदो व्हडलो हिस्ट्री जे ह्या सगळ्या गजालीक आसा आनी जातून व्हडली लिगल बॅटल ह्या सगळ्या गजाली खातीर आमी मारीत आयिल्ले आसा तेच्या संबंधांतले ताणें उलयलो आसा।